तुमच्या मुखार येता शॉलीन आझावेदू. नाव जावन आसा कोरी कुशालकाय. शेकी हांव काजार जाता दिता तुका हांव गो दिता हो फुलाचो तुरो दिता. दिवपाना कोणाक दिवपाना तूं म्हयशी गो फटयताय काजार जाता जाता म्हणटाय मागीर कोण म्हणचलें काजार जायना. खंय गेलो काय पापा बाजारांत येता म्हण गेल्लो. पापा आयलो बाजारांतल्यान. होय एकलोच आयला वखल हाडूंक ना. वखल हाडूंक ना वखल कितें बाजारांत मेवतात. खंय मेवतात सगळे जाले मरे काजर. जायत्या जाणांक सांगलां हांवें मनशाक मातशें पासियन्स आसूंक जाय. म्हाका कोणूय चलता पासेन्स जाल्यार पासेन्स. अरे बाबा पासियन्स म्हणचे छेडूनय कोण तरी बायल न्हय. पिसो जाला तूं तुज्या पिशेपणांनी तूं म्हाकाय पिसो करतलो.
म्हाका आटाय म्हूण वयल्या जाय मस्को बाजार म्हाका तूं करूं तातूंय ना तुका हुस्को मोरे पण तुझे चिंता पानूय तुजो घुस्को सगळे चेडे काजा जाले ओळख दिता दिसती मोसा आमकां खोशोशीने जावं जाता म्हाका ते पिगाचा थोडे दीस तूं सोसून राव कोणी ना जागो फुसगांव रोखडेंच पयशे जातले All म्हाका आटाय म्हूण वयल्या वयलाय काय मस्को बाजार म्हाका तूं करूं तातूंय ना तुका हुस्को तातूंय ना तुका हुस्को मॅडम बाजारात मातशें बाजारात वचपडला बाजारात तू काजार कित्याक जावंक नाही काय मग मॅडम ती आयली खबर जावन केसो फायदो आज तुवें म्हाका सांगूंकूच जाय मॅडम केसो कॅन्सल जालें मॅडम केला तुझे बँड लाग तरी तू म्हाका सारको लायक जाता हांव तुका लायक जायना खरें तें सांगा कोण बरें ना काय ना मॅडम तू म्हाका लायक जायना खरें सांग कोण बरें ना काय मॅडम लायक जात जाल्यार पासून कित करूं जाता मॅडम हांव तुमगेलो मेस मेस जाल्यार कितें जालें मॅडम म्हणल्यार भाकर न्ही मॅडम तुका कशें अशें सांग हांव राज्य आसा बायकराक सोडून मॅडम म्हाका लागून तूं भाकरा पासून सोडपा रेडी आहा होय पूण तुवें म्हजें एक काम करूंक जाय सांग मॅडम केसो काम करपा जाय भितर ये उपरांत सांगता या Din borotaya rasa noro Zota kanaka fogotu mukelar puro बाबा ये आमगे वाला दादीस पडटा आयकोन Oi, how are you? हा ओ इंग्लिश टॉकिंग दिसता म्हाका न्हू इंग्लिश कळटा सारकी बाबा तूं भाटकाराकी कोण पिशे भाटकारेलो कोण न्हय पिसो भाटकार म्हजो पापा कितें म्हणलें तूं भाटकाराकी कोण न्ही पूण भाटकार तुगे पापा अरे बाबा तेच जाल्यार तूं तेगे पूत चलना रे पिशे भाटकारेलो पूत जालो हय. तुका कशें कळलें माझी हांव कितें का पिशाचें हांव ओय पिसू बी कितें जालें रे हुंय कितें पापा सांगतालो अकोल येतली म्हण हेंच काय कितें ओ कोण म्हणजे ते कामा येयलो तुमगे कामा मामा
मामा आईनी किती झाले बाई, वयता. किती झाले मामा अकल इज गोईंग ओ, कोण चिडला? गिटार मेकिंग आणि लाविंग तमाशे भितो मामा म्हाका तें लायक जालां तुका लायक झाला होय. बरे बरे मामा ताताय वता भितर नाका तू एकलोच वच रोकडो साडटा बाय नाका तू एकलोच तेच करता तुमी मामाका फटयता वयता. आगो तू कामाक आयलोले येयलो बाय हांव कामां, पूण तुमी आनी म्हाका काम नाका. कामाक आयलोले काम नाका कित्याक बाये, तो आतां मुगो उलयता तो कोण? तो तो म्हजो पूत तू मातशें कितें तेका पिशाचें? पिसो न्हय तो कितें सारको ना ही तेची आवडली पिशी दिसता. बाये पिसो तोकलेन सारको ना. एकूच जालना बाय ते एकूच जाले. ओकलेक लागोन पिशा भाशी करता म्हणजे ओखलेन सोडलीन तर ओकले सोडूक ना हांवें ओकले सोडूक लायली तुम्ही सांगले आणि कित्याक गो? आमचे जातीचे न्ही आवय तुमगे साठी सत्ता म्हणल्यार पिसाल कित्ता. आगो सगळे हांगा सांगू जाता आणि भितर ये गोड दाखयता बाय, सगळे सांगता तू भितर पळया पळयता तू. आणि तू आमी सांगपाची व्यवस्था बरे 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 मिस्टर वालादारीस ओ मिस्टर वालादारीस हा मिस्टर मार्कूस कसो आसाय तूं हांव एकदम बरो आसा तूं कसो आसा एकदम फट मिस्टर मार्कूस म्हजे सगळे पेपर तयार करून हाडल्यात म्हूण वय वय हांवें सगळे पेपर तयार केल्ले आसात जाणाय खरें म्हटल्यार तुवें हे पेपराचेर सय मारूंक म्हज्या ऑफिसान येवंक जाय आसलो जाणाव तूं भियेना काय तुजें कमिशन तुका मेवतलें बरें आसा वालादारीस हांवें तुका आनी एक खबर सांगलेली की आमकां ही पॉलिसी मेवतली जाल्यार डेथ सर्टिफिकेट जाय म्हणून जाल्यार ती तुवें तयार केल्या कोशीश मेवून आसली पयशे दिवन हाडल्या एकदम बरें जालें जरी तर डेथ सर्टिफिकेट मेवली जाल्यार 50% काम आमचें जालें आतां उरला तें उरलेले 50 एक सांग म्हाका 25 लाखाची पॉलिसी दी म्हणटकूच कायद्या प्रमाणे 2 तरी विटनस जाय एक विटनस तूं कोणाकूय पळय दुसरो विटनस हांव मारता त्या पासत तूं भियेना काय डेव्हिड डेव्हिड बघा रूल वतालो डेव्हिड हो जावन आसा मिस्टर मार्कूस LIC एजंट तो म्हज्यो पॉलिसी आसल्यो त्यो मॅच्युअर्ड जाल्यात त्या पासत तूं एक विटनस म्हणून तो सांगता त्या पेपराचेर मातशें तुजी आसनातूर बघा असनातूर म्हणल्यार कितें अरे आसना तूं म्हणजे सय कर आतां तो म्हणटा असनातूर तूं म्हणटा सय कर आनी हाड आतां कितें आयकपाचें काय बाबा सेंडो मुस्ता अरे सिग्नेचर पेपराचेर तुजी सिग्नेचर जाय सायन कर म्हणटा होय. हेचें मग सांग मरे हिंगा होय ओके मातशें बुकूल काडी कितें सिग्नेचर आख्खो पेपर बोल्लो जावं दी चलता वलादारीस आतां आमचे 99% जाले उरलेले पेपर सगळे जाग्यार घालता आनी रोकडोच येवन तुका मेवता डेव्हिड तुज्या इश्टान रॉबिनान चोरी केल्या खंय ती तुका खबर कोण जाय पेपरार आयला घाण जाली हांव म्हणटा चोरी कित्याक करूंक जाय आसली कोणा लागीं मागोंक जायनासलें ओय बाकार हांवूय तेच म्हणटा कित्याक चोरून जाल्लो काय मागोन हावपा जाल्लो न्ही हांव जाल्यार केन्ना तेश करपी न्ही बाकार हांव जाल्यार मागोन हावपी चोरी म्हणटी केन्ना करपी न्ही हांव जाणा तूं बरो मनीस म्हणून बाकार ती हावपा सोडी कितू गरमी जाता न्ही बाकार ह्या वर्साक गोरमी मातशें एकदम देमायस चड साय त्या पासत हांवें म्हज्या घराक 3 नवे AC बसयल्यात 3 AC बसयल्यो शे बरें मरे बाकार तुगेले आनी बाकार ते फॅन कित केले काडून उडयल्यात ते आनी कोणाक जाय बाकार तुका नाकाय जाल्यार फॅन हांवें वच्चे तुका जाय आसलें आनी तिनूय बाकार चोय हांव चोर नडपा ना हांव मागोन हावपी तूं दिता जाल्यार वता हांव वर थँक्यू व्हेरी मच आमगे बाकार कितुला उदार मनाचो सारको बरो माझ्या रिप्लाय बरो ताका कोट्टा मागीर कितें जाय नाका नाका टाक्कून दिता बाकार बरो आनी बाकार आनी तुवें हे गाडी घेतली कितू पयशे पडले रे बाकार
ओड ही गाडी ती कास्ता दिसत आहे जर्मन कंपनीची 60 आणि 5 लाख दिल्या 5 लाख तू धुड रे बाकार बाकार तुके धुडवा कोता तू सारखं गिरेस म्हणे सारखं बरं बाकार चल तुमच्या पासून कोणाक कितें तियाद करपा जाय त्याची पल्ली आहे तो आधार करता पाडती करपा जाय त्याची पल्ली आहे तो आधार करता कोणा येयले घरा कितें आनी सिमीट काडपा जाय लोड घालपा जाय कितें फुल ना पापडी तो दिता सारको बरो बाकार आनी एक सांग रे कोन्ने गाडी कितें केली आसा गाराजीन तुका जाय असली बाकार चोय मुगे जाण तूं हांव चोन धरपी ना म्हाका हांवपी पूण बाकार चोय आतां म्हाका सारकी म्हाका धरपा न्ही म्हाका कामा येवपा आनी थिंगसान घरा वचपा इतल्या लागून जाय म्हाका वर गाडी उजार तरी उत्तेली थँक्यू बाकार थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू बरें जालें डेव्हिड सांग बरें तुवें म्हजें एक काम करूंक जाय सांग काम करता तुवें म्हज्या पुताक व्हंकल सोदूंक जाय म्हणचे म्हाका सून बाकार तेका आनी कोण गजाल जातो बाकार जाय ती ग्रेस्काय आसा म्हजे लागीं आनी कोणूय चेडवाक तर खोशी आसा म्हज्या पुता लागीं काजार जावं जाल्यार हांव राजी ताका म्हजी सून म्हूण मानून घेवं बाकार हांव ट्राय करता बाकार कोणू चोड मेळटा जाल्यार चोयता बाकार पूण बाकार चोय तें मातशें गाडी व्हर उलटें मातशें उगडां आसता रे म्हजें काम केलें जाल्यार ती गाडी तुकाच दवर म्हाका जर म्हणटा शिवर चोयता बाकार शिवर चोयता चोड हांव सोदिता डार्लिंग हा एका जेनी याच्या सारखी बाय काट काळी कितको तेचो येई तुम्ही हा दाखय तेका आता उंगेल म्हण कोणा खबर हा हॅपी दिस तुका हॅपी जावपाक दीस आनी उरले हे चोय रे तुगेले गांवांत चोय रे कितली चलता ते चोय रे सगळे खबर तुझी चोय म्हज्यो खबरो चलपा जाय कोणा गेली लादी न्हा हांव जाव कोणाक गेले बालटी महा हांव जाव कोणा गेले काजार हा हांव जाव आनी ते बाडकानी कोय तूच कोण खबर सांगली कोण खबर सांगली त्या गांवची लोक खबर हा आगो आयक ती आमगे मॅडम बरी हॉट हा जाणटेली हॉट कोणूय हॉट तुका कोणूय हॉट जाल ना कितें आवय आपल्या काजार जात काय मुय म्हाका आनी तू किती सांगले नाचते तो मी बरो उलो अरे आवाज रे आवाज तू आमगो डार्लिंग म्हणता ना तू मुंगा डार्लिंग तू असता आणि हे करू जाता गो मॅडम मी चोईल म्हणतो का सगळे डार्लिंग ते काढींग त्या बरसडी बाकार की सांगता जाण तू अहो तेके चेड्या अक्कल सोदी मुड्डा तेका फिशा होय आणि राव जाल ना अक्कल सोदी मग आणि बाई तेके गाडी आजी आमका तिथं होय औदी आमका कुची गो औदी रे अगो 60 आणि 5 लाख कित गेल हुई तेणे म्हाका तुकडा पासून ती आमका चलोवपा जातली कित्याक तुका जाय कितें अगो पोन्ने हाती दित म्हणल्या जायना जाल्यार पोन्ने हाती दित म्हणल्या कित म्हणल्यार पोन्नेली आमकां ती पोन्ने तुमगेली आगो आमकोडे जिवीत गो काम करून तिची घेवपा जावपा ना पोन्नेली गेला ती पोन्ने म्हणजे आनी 3-4 सेकंड हँड थर्ड हँड फोर्थ हँड घेवपा जावपा ना आगो आसूं गो चोय एक मुगो चोड सोद्या आनी तेच गोड्या घाल्या आनी गाडी आनी ते चेडवा पडली मागीर पाड आगो चोडवा तुकी कित्याक पडला चोडवा तुकी कित्याक पडला आमकां गाडी मेळ्ळा पुरी न्ही अरे जालना ते चोय ते तू सांग गेलोले वाडका लागीं गेलोले आनी ती मॅडम सांगता म्हाका जात काय नाही कळतो ते कोडे तू मुंगा कितू बार सांगिला बाकरा वस नाक तू काय सांगिला पहिले बाकरा तिका वस नाका बाकान बोलली आणि तेगे तो चेडा आता आउट तू काय कितू बार सांगिला ती वस नाक आज मु आयस कम मत आय आय गेटिंग एंग्री आई एम गेटिंग व्हेरी नर्वस व्हेरी एंग्री झाले तू सांगिला पहिले बाटी आता मॅडम हॉट आणि येशी काजा जा मुंडा ते सर सांगते काय जाई ना म्हणे हाव गेलोले काजा जा मुंडू ऑल चालवत मग तू हंगाराचा सारखं तू कोण म्हणला कोण म्हणलं कामाला आणि तू काजार जा मुट्टी आई जाल तू म्हणले
जात म्हणले जात म्हणले जायना नाचतो तू म्हणून. सारको जायना म्हणून मग मग याची पयलीं सांग मग तू किती ऑर्डर आधी हे दोघं सांगो शकली ना तुका हे दोघं सांगो सगळं नाचतो मग तू सगळं तू पहिले जापाय तो आपूण सांग जायना. एसे आमगे ताड्या जालो हाय बार आसता रिंगा नो पाय तू कित्या दिता पण सांग न्ही. काय झालं ना इतल्यान मागीर हांव जायना म्हणलं पण ते कोणाकूय सोद हुंय चेडू सोद हुंय ए तू किती दिता म्हणलं म्हाका न्ही कितें दीत म्हणला अगो म्हाका गाडी दिता म्हणलं होय. तू किती दिता म्हणलं म्हाका काय दीत म्हणला चोय तेसला तू काय सांगितलं मग एक काम करूया चोड सोद्या आनी चालया गोड्या आणि किती अगो सोय म्हणजे, हा? बाकानी सांगितलं मग तुका होय. बाकानी सांग चोड सोदताय मग सांग आपल्या एक तेंगे घर हाटल्यान एक 1000 लुकार दी मग हुंय रे अगो तेंगेले घर हाटल्यानीच 1000 लुकार दी मग सांग राहू दे तू कितें घर हाटल्यान कितें जाय रे अगो चोय आता चोडसो दिले आणि जरी तो तेण आमकां लुगार दिलो हा. ताका बाट कितुले होय, कितुले? हांव जायना. आनी गो देवान दिलो बाट तुका फाटल्यान हय कितें पयशान जायना दिले कितें? तेणी हय ते मुगो 1000 दिलो म्हणटा आमी थिंगा एक घर बांदया बाकार आमगेलो उद्दार म्हणून तेगडे पयशे मागया थिंगा घर बांदया आनी मागीर मुगो आवडी बाकानी बाकान तू आनी बाकान आनी हांव हुंय गेले आवय तेंचा तुकडा आसना मुगो ते तुकडा आसना तू तुकडा आसूं गेलो ते बाकानी नाव घेता ते डाली घालला ते मागीर कितें जाता हांव नाका ना चोय 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 कित कोर आयडियर काड कितें आयडिया रे आगो लुकार माग चोय आनी? कित कोर जाण मुगो आतां जंय तो थिंग घर कांड रावपा लागोली न्ही मागीर? मागीर हांव आनी बाकान एक कोडी आसतो न्ही रावपूच जायनाका मातशें बोगले आसतो न्ही हा, मागीर? आनी चोय मागीर कोर आमचे पेटान म्हणटो आनी आमी काजार जाय आगो आय गो आत उगडा आसा तू रोड नागो तो रोड गेला मुगे ती सकाळ पडत दिसताय अगो राव गो सांगता रोड नाका आयडियर सांगता चोय हांव आनी बाकानी काजार जाली म्हणटा सांगता मागीर हांव भाकार जालो आयडिया आहा काजार जाल म्हणटो न्ही 1 म्हयन्या भितर हांव बाकानी ईक घातां 1 म्हयन्या भितर हांव काजार जायन बाकानी ईक घातां वता आनी मागीर मागीर आनी कितें हांव बाकार तूं मिस्टर वालादारीस आसा ना आतांय पास सर गेला केन्ना येतलो ती खबर आसा डेव्हिड अंकलान आमकां मेळोंक सांगलेलें येयात मिस्टर बलादीस नासले कांयच परवा ना हे तुजें कोण ही म्हजी तू तुजी तू होय. ओ व्हेरी नायस पळोवंक एकदम सुंदर दिसता थँक यू सो मच आमी आयकलां तुमी गिरेस्त म्हणून होय आमी गेस्ट आमचेले सगळे आसा फकत पुताक लागून आमी दुखी आसा पुताक कितें जालें तो एका चेडवाच्या बागान आसलो इश्टाकूच फिसकोटली आनी आतां तो पिशा भाशेन करता कितें इश्टाकूच फिसकुटली वो फिसकुटायली आज पूण हाडची पडली कारण ते चेडू गरीब आसले आनी आमकां सारके नासले होय आमी पासून गरीब यार तो बार आयलो मामा ही कोण हो कोण आणि हो कोण ओकलेचो भाव तुजो भाव न्हय तुजो पाय दिसो ना मरे बाबा तू कसो आसा सारको हँडसम मरे हांव एकदम बरो आसा देख नाहलो मरे तू हांव कसो आसा काय म्हणून विचारिना बाबा तू मातशें भितर वच मामा हांव भितर वचना म्हाका तें लायक जालें तू पळोवंक एकदम हँडसम दिसता मागीर सलमान खान कसो दिसतो ना कितें हांव सलमान खान मातशें उणो दिसता तू सारको चड हँडसम मागीर दिसता ती मामा म्हजे बेश्टेच दोळे पडटा मोठ्या दोळे करून पळयता मामा भितर जा भितर वेता पूण हे कोणी सारके जावपाक जाय. बरें बरें बाय हांगा ये म्हाका दिसता आमी परत गेल्यार बरी बाय मातशी वयर मॅडम राग आसा ह्या काय असो कोत्ता बाय मॅडम हांव तयार आसा तुजी सून जावं कळ्ळें बाय कळ्ळें थँक्यू व्हेरी मच सो काल दिसपीस आमी करतली पूण मॅडम म्हजी थोडीशी मागणी आसा कितें बाय सांग बाय सांग
एक्सप्रेस पोरी ना खाय गो गाडी खबर आमी काढू काढी पोरी म्हूण हो तुजो पाडी पोरी ना खाय खायच्या खाय खबर म्हाका हितूच कवन बेगीन बेगीन आयले ना सुरां जावं तेंची 15 दीस तुमगे रावंक जाय दिसता ते बेकार घालूंक जाय आदल्या सांजे तुळस आदल्या सांजे तुळस आमचें घर एकदम व्हडलें आसा तुमी दोगांनीच रावंक जाता मॅडम म्हजे फाल्यां तर येवंक रावं जाता हय बाय आता आमी घरा आमी परत येवची हा चल बाय जाणे बाय जो तुवें निर्णय घेतला न्हय ताचेर हांव सहमत ना बाय कशी हो की राव बाय तो पिसो आनी त्या पिश्या लगीन काजार जावप बाय तू पिसो जाल्यार कांयच परवा ना आगो हो गांवचो लोक तुका कितें म्हणटलो तुजी फ्रेंडां आसात ती तुका कितें म्हणटा ती तुका खबर आसा बाय तांकां कितें सांगूंक तें हांव सांगतली तूं कित्याक टेन्शन घेता मोगान वाडवयले काय ते शिकवले जागो पोरी ना उगार इश्टा लागीं गजार लावूं सोला फुडें पगलो तुजी रायला तो सवार हांव काजार जातलें सुखान दिसतलें गोवा सांगाता म्हजो भोंवतेनी उडार पासून जाल्यार सुत्रांक बाबूतेनी देवा लागीं तुवें कळूंक जाय पिशा पोणा म्हाका कांय सोजमोना पावला माता तो सुमार म्हाका मेवना विश्वास म्हजे दवर तिराक कसली ना सगळें चिंतून फुडें चला पिशे सारकी ना चोल तू भितर सूख 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 गेले दूख 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 गेले उडोन काजार हांव जातलो आनी मुन्नाक वेतलो रोकडोच हांव दाडा जातलो अरे काजार झाला ना अजून हॅपी मरे ते हॅपी हांव हॅपी डेविड तूंय हॅपी हांवूय हॅपी तू चड मेळ्ळें म्हाका गाडी मेळ्ळी सारकें व्हेरी गुड सारकें डेविड म्हाका एक सांग कितें आमी कित्याक शिकतात कित्याक शिकताय गिन्यान वाडोवपाक गिन्यान कित्याक वाडोवप सर्वीस करपाक सर्वीस कित्याक करप पयशे जोडपाक तुका कितले पयशे जाय पयसा आले तूं दिता होय कितें जालें जाणाय होय. प्रायम मिनिस्टरान सांगोक ना एक एकल्या अकाउंटाचे पण 15 लाख घालतलो होय. म्हूण ते बाय मिस्टेकीन तेणे सगळे पयशे म्हज्या अकाउंटान घातले कास्ता बरें सारकें बेस्ट आमी पळय आवडी जाले कितले पयशे जाय? बरें दित मरे तूं होय. 50 लाख दी 50 लाख न्ही 60 लाख दिता तुका आवय शाणो शाणो भुरगो शाणो कोण काडूक मेवचे ना बँकांत घातल्यात बँक मागीर काडून कित्याक जाय माडगांव अर्बन बँक ते बँक बंद सिलिंडर आउटपाउंड कोण नाका म्हाका 60 लाख नाका 50 लाख दी ना ना आतां ऑफर ना तुवें पयलेच सांगोक जाय आसलें काडपा जाय मरे बाबा ना आतां टायमपास करी नाका म्हाका चाव घेवन यो ताका चाव आवडटा पयशे दिता काडूंक जायना आतां ताका चाव दिता काजार जावं कासा बरो चलो आंकवा चोल्यांक तो करता उलो तोगलेन तो उशा डेविड पिसो जाला डेविड पिसो जाला डेविड पिसो जाला कितें जालें रे चाव ट्रेन घालून धाडटात कापान घालून हाडिना डेविड पिसो जाला डेविड पिसो जाला तुवें म्हाका खंय सांगलें आतां सांगता कापान घालून हाडी म्हूण आतां ऑफर ना ना डेविड पिसो जाला डेविड पिसो जाला हांव डेविड पिसो जाला डेविड पिसो जाला ओय डेविड पिसो जाला डेविड डेविड पिसो जाला, डेविड पिसो जाला डेविड पिसो जाला डेविड पिसो जाला कितें होय जालें डेविड पिसो जाला पिसोस तो होय म्हाका एक सांग तुजी ती हातली वोकल आसली होय ताणें तुका कित्याक सोडलो ताणें म्हाका खंय सोडला ती बाबडी पांया पडटाली
म्हज्या मामा बाबान तिच्या घरांतली भायर घायली मारून मारून होय. म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय कितें सांगूंक जाय पूण तूं ह्या गांवच्या लोकांक पासून सांगोवंक पावना ना तूं म्हज्या लायक आजार जातले जाल्यार हांव सांगचो ना काजार जातलें कितें सांगूंक जाय मामा पापाक तुका सांगलें जाल्यार हांव तुजे लायक काजार जावचें कोणाक सांगचो ना ना खरें होय हांगा सांगो नाका लोक खबरो करतलो ना हांव वाऱ्यार उबरतले भितर या आमी. चल, चल, हांव तुका भितर सांग आणि इन्स्पेक्टर वो इन्स्पेक्टर आणि तुझ्या घरात इन्स्पेक्टर कितें जालां कितें जालां तुजे तक्रार आसा म्हणजे कंप्लेन आसा आणि हाकाच लागून आमी आयज तुज्या घरात आयल्यात तक्रार होय तक्रार आणि कसलो कसलो तो तुका उपरांत कळोवन दिलें एक सांग म्हाका ह्या तुज्या घरांत कोण कोण पावता म्हज्या घरांत होय तुज्या घरांत म्हज्या घरांत हांव म्हजी घरकान आनी म्हजो पूत रावता सारको उगडास कर थोड्या दिसां खातीर म्हज्या पुताची वकल आयल्या उगडास तर तूं म्हणटालो आनी कोणूच ना म्हणून जाल्यार ही वकल खंयची आयली आनी काजार जावचेच आदी इन्स्पेक्टर ते तुका पडूंक ना तो आमचो पर्सनल मॅटर तो तुमचो पर्सनल मॅटर म्हूण खबर आसा म्हाका पूण जी कंप्लेन तुजेर आसा ती तुज्या पर्सनल मॅटराचेरूच आसा ती पळय तुजी वॉरंट आसा दाखय ताका सर्च वॉरंट आसा म्हणून तुजे घर तपासणी करून सर्च वॉरंट होय सर्च वॉरंट आसा आनी आमचे कित्याक लागीं पासत? ते तुका उपरांत करून दिलें रमेश चल भितर या या भायर या ना 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 तुका कोण मारिना सुसेगाद तुवें भियेवपाची कांयच गरज ना ना अंकल मिस्टर वालादारीस आमी तुका मारूंक व्हरोना मिस्टर वालादारीस तूं हाका वळखता वो होय वो पळय हांव ताका वळखता जाल्यार तूं म्हणटा घरांत कोणूच ना म्हणून जाल्यार वो आनी खुंयचो पावलो काय म्हणटा आमी तो हो जावन आसा भाटकाराचो भाव ताका साबार वर्सां करपाक गोंद करून दवरलेलो कित्याक आनी कसो तो आतांच तुमकां सांगून दिता सांग अंकल कितें ना? सांग भियेवपाची कसली गरज ना सांग तेच सांग आम्ही दोग भाव ल्हान आसतनाच मायताय मदत हाणें म्हाका रुमान बंद करून दवरलो कसली तरी इंजेक्शनां तो म्हाका दितालो आनी म्हजी शक्ती कमी जायत वताली म्हज्यान सारकें चलूंक पासून जायना एका पिंजऱ्यान घातलेल्या सुकण्या परी म्हजी गोच जाल्या कितलेशेच कागदाचेर फोर्सान म्हजी सिग्नेचर करून सगळे आपले करून घेतले एक म्हजी 25 लाखाची LIC पॉलिसी आसली ती पासून हांव मेलो म्हणून आपल्या ताब्यान करून आपल्या नांवार करून घेतली तुमकां फुडें अजाप दिसतलें हांव इतलो तेम पासून रुमान कसो बंद उरलो काय म्हूण शेजाऱ्यांक पासून खबर ना हाणें पेपरार छापून हाडलें की हांव बॉम्बे गेल्लो फुडें बेपत्ता जालो म्हणून इतलो धारून भाव हो म्हजो ह्या फुडें पुलिसांक पासून पयशे खावयलेत आसतले नाजाल्यार हांव म्हणटा हाचे पयलीं ह्या घराची तपासणी कित्याक जावंक ना काय म्हूण एक दीस म्हज्या रुमा सामकार एक चेडूं पावसलें ते म्हजो भेस पळोवन सारकें गेलें हांवें ताका सिग्नल करून लागीं आपयलें आनी म्हजी सगळी जिविताची खबर सांगली तेन्नाच हो म्हजो भाव पावून सरलो आनी ताका वडीत व्हेलें मागीर कितें कळ्ळें देवाकूच खबर ते चेडूं जावन आसलें ताचे पुताची व्हंकल ताका घरांतले भायर घालतोच ते म्हाका येवन मेवले आनी ताणें म्हाका सगळी तांची काणी सांगली ताच्या पुताक एक बरी व्हंकल सोदतात म्हणून एक बरी संदी घेवन हांव तांच्या घरांत थंय रावलें आनी इन्स्पेक्टरा सांगता हो प्लेन केलो म्हाका आदींच गमलेलें जाल्यार हांव तुका जिवेशीच मारतलो म्हाज्या फुडें तूं पळयतलो कोण कोणाक जिवेशी मारता पळय तो दुर्वाच्या आशेक लागून तुवें एक न्हय पूण तेगा मनशाचें जिवीत काबार केला अंकल तुज्या जिवाक ताकत ना हांव तुका वैजकीन व्हरता तो पासून अंकल
हायस ना तुझ्या घरात एक पीस जाय नासल्या सुकण्या बरी जेवसना आता तू आजाद झाला सोडान सोड देव बरें करूं तुका तूं म्हजी सुटका बरोबर Dongan kurungaran raule Sangon zagan uron kazan Zaide ale Kimyo son silo Livun tu kamoso adan 사방 와상 보니 보루 대시 깨는가봐 술가 모시는 내리고 아소리 만나봐 Nakon kuli Uza jewo tai kuli Ida kusha kutai bisa Pakai batang di resep Korea bisa kushalai Noput kota di somostai Santi mokuli kolai Korea bisa ulasa Usha di kuli kusaka Korea bisa ulasa Usha di kuli kusaka सांगपाचें म्हटल्यार मनीस स्वार्थी जाला हा प्लेन चित्ता ओदीक आनी ओदीक गिरेस्त कशी एकटाची काय म्हणून पळयात ह्या घरा बेशे नदर मारात एक भाव आपल्या भाव दुमान बॉम्ब करून दवरता फकत ताची गिरेस्त काय गाव आमी मनीस विसरतात आमी ह्या संवसारांत थोड्या दिसाचे मेहमान आनी सोयरे म्हणून असल्यो घडण्यो आमच्या गोंयानूच न्हय पूण आख्ख्या भारतांत आख्खे इंडियेक घडटात आनी चडश्यो त्यो नोंदरे मुखार येनात ज्यो नोंदरे मुखार आमच्या आयल्या त्यो आमी आतां तुमच्या मुखार घालतात पयली गोश्ट गोडली सांकळी बांदार म्हणटा त्या वाड्यान एका गुडी नांवाच्या चेडवाक ताच्या आवयन आनी दोग भावांनी 25 वर्सां एका रुमान बंद करून दवरले दुसरी गोश्ट घडल्या ती जावन आसा कांदोली एका भावान आनी भावाचे बायलेन उनयेन एका चेडवाक रुमांत 15 वर्सां बंद करून दवरले आनी तिसरी जी गोश्ट घडल्या ती जावन आसा ह्या तुमच्या गांवांत आनी ह्या वाड्यात आमी मनीस आप सुवार्थी आमकां तर कितली गिरायकाय आमी एकठांय केली जाल्यार ती आमकां केन्नाच पावना आमी संवसारांत ओदीक आनी ओदीक गिरेस्त जावंक चिंततात आनी ह्या संवसारांत आमी सुखी उरतले जाल्यार 3 वस्तूची गरज पयली वस्त जावन आसा मोग दुसरी वस्त जावन आसा शांती आनी तिसरी वस्त जावन आसा भलायकी आमकां सगळ्यांक हीच जावन आसा आमच्या सगळ्यांची कोरी खुशालकाय